नाडकर्णी बाब, म्हाका तो प्रश्न की दोन मुद्दे आहात सध्या. पहिले कांय जाण म्हणटात की ओके आमची तयारी नासत, सगळ्यांची तयारी नासत, पण सुरवात जावंकच जाय, सरकारान सुरवात केल्या, मुखार या. दुसरो आसा की सुरवात शिक्षणा सारक्या किंवा भुरग्याचेर प्रयोग नाकात, सो सगळी तयारी पयली करया आनी मागीर सुरू करया. तुमी हातूंतले खंयचे मताचे? तयारी म्हणजे काही तयारी प्रिपेरेटरी जे काम आसा ते सरकारान शिक्षण खात्यान करचेच पडटले. कारण आमी क्लासी सुरू जाले नंतर आमी अशें म्हणू शकना ना आमचे टिचर ट्रेन ना किंवा भुरग्यांक आमी कितें शिकोवपाचें तें आमकां खबर ना अशें म्हणू शकना. त्यामुळे काही गोष्टींची आमी वाट पळोवंक शकता, ना अशें न्ही. सगळ्योच गोष्टी तयार आसतल्यो आनी मागीर आमी सुरू करतले जाल्यार हाका आनी 10 वर्सां लागतली, 15 वर्सां लागतली. तशें न करता यस आमी सुरू करया, पूण त्याच बरोबर जें जें कितें जाय ताची आमचे कडेन रोड मॅप जो आसा तो आसप गरजेचो. आनी ह्या वर्साच्यान अमके आमी करतले ताजोय रोड मॅप जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीचोय तसोच रोड मॅप जाय, टिचर ट्रेनिंगाचोय रोड मॅप जाय. प्रत्येक बाबतींत रोड मॅप आसप हें गरजेचें. आनी रोड मॅप फक्त कागदार दवरूंक कोताय ना, तो इम्प्लिमेंट करपाक रोड मॅप म्हणटा तो वाटेरूय येवपा जाय. हां, आनी इम्प्लिमेंट करतलो जाल्यार आमचे कडेन त्यो एजन्सी एक्टिव्ह आसा काय कितें हें म्हत्वाचें आसा. बरोबर. नानीक हो मुद्दो अस्करकर म्हाका तुमचे कडच्यान जाणून घेवपाक जाय. तुमकां दिसता की ह्या दोन देर आर टू थॉट प्रोसेसीस रायट नाव. एक भुरग्यांचेर प्रयोग नाका, तयारी पयली करया. जंय खूब जाण म्हणटात की सगळी तयारी करपाक लागले जाल्यार 10 वर्सां वतली, जशें नाडकर्णी बाबान सांगलें. ऑस्कर सर, तुमकां कितें दिसता विच इज अ रायट अप्रोच रायट आनी वेदर चल बेजीक कांय गजाल तरी आसपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल टिचराचें ट्रेनिंग. म्हणजे आज जेन्ना आमी म्हणटात की करिक्युलम पुस्तकाचेर आसूं ना, टेक्स्ट बूक आसची ना, सो द एंटायर फोकस शिफ्ट्स टू टीचर एंड वेदर आर टीचर्स आर ट्रेन्ड and trained well enough to handle this shift. हांव नको प्ले मॅथड म्हणटा आमी. प्ले मॅथड म्हणचे कितें, बुक्स आसा, भुरगे बरयतात, भुरगे वाचतात, आयकलां, आनी दे अंडरस्टँड बाय प्लेईंग द ब्लॉक्स आनी कितें जायते भाशेन. आतां ते उलयता ते भाशेन इन द एलिमेंटरी दे वील बी नो रिडींग, नो रायटींग. हांव नको कितें वॉट दे अंडरस्टँड अबाउट प्ले मॅथड, बिकॉज चिल्ड्रन आर capable to understand, to read by the time they reach KG. In this foundational program, you can't wait for the second standard for the children to read and write. See, आज कितें जालां, म्हजे कडेन पयशे आहा जाल्यार हांव घरा कडेन भुरग्याक ट्रेन करतलो. Beside the school, I will build a child in a much higher level. So when the other children come, they will be much above to these children. So it's a complete failure. You know, we will be creating a society with less knowledgeable and less compared to those who parents could afford to. It's a big issue. We have to understand that. Second thing is, तुम्ही आता जुनान to July भुरगीं ना, हें फकाण जालें. Suddenly you are saying that you are going to train teachers. You should have done this in month of May. Yeah, precisely, yeah. You could have trained everything, whatever plan in June, rather than तूं आतां जुनान भुरग्यांक घराको दवर म्हणटा. आनी how the parents can think of that. Parents also have to understand that they also work, they also have a lot of other things. They plan their own future, child's future as well. So all those aspects have to be seen. So curriculum governmentan करूंक जाय आसलें. आनी एक वस्त हांव एकदम हॅपी आसलो, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी येता बरी. लास्ट पॉलिसी न्यू म्हणटा ती आमी 1986 आनी जायते दुसरे सर्क्युलर येयले आनी कितें जायते बदल जाले. बट वेन वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, वी हॅड टू लूक अबाउट गोवा. हांव सांगता, आय एम अ प्रॉडक्ट. आय स्टार्टेड प्रायमरी एड्युकेशन एंड लिटल ऑफ सेकंडरी ड्युरींग पोर्चुगीज टायम. तेन्ना आमी हिस्ट्री, जॉग्रफी सगळे पोर्चुगलाचे शिकताले, गोंयचें कांय ना. लिबरेशन जालें, आमी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, आमी सगळीं इंडिया आनी दुसरें शिकतात, गोंयांत कांय ना. सो वी आर नॉट एबल टू डेवलप दॅट लव फॉर आवर लँड. आवर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड वॉट वी हॅव. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी कूड हॅव एम्फसायज्ड ऑन रिजनल. हो मुद्दो नाडकर्णी बाब, कारण त्या दिसा आज सरकार म्हणटा की आमी नॅशनल फ्रेमवर्क घेतले आनी सुरवात करतले. स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क जो आसा ताजेर आतां काम सुरू जालां आनी जसो तो रेडी जातलो तसो इम्प्लिमेंट करतले. डू यू थिंक दॅट्स अ फेअर अप्रोच? नंबर 1.
नंबर 2 करिक्युलमाच्या बाबतींत विदाउट टेक्स्ट बुक्स विदाउट एनी रिटन मटेरियल तो भार घेवपाक आमचे शिक्षक तयार आसात काय कितें? महत्वाची गोष्ट आसा म्हणल्यार NCERTन हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क जो आसा तो जवळ 6 म्हयने पयलीं तयार केला. फावंडेशनल स्टेजीक म्हणजे 5 वर्सां जांकां पयलीं आमी प्री प्रायमरी आनी पयली दुसरी म्हणटाले, ह्या 5 वर्सांचो फावंडेशनल स्टेज करिक्युलम 6 म्हयने पयलीं तयार जाला. खरें म्हणल्यार तो तयार जाल्या नंतर रोखडेंच आमच्या सरकारान म्हणजे आमच्यो ज्यो SCERT म्हणून संस्था जी आसा त्या संस्थेन ताचेर काम करपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे खरें म्हणल्यार सरकारान म्हणल्यार SCERTन करपाक जाय आशिल्लें, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान करपाक जाय आशिल्लें, पूण थंय वेवस्था सारकी ना म्हणून आमी सरकाराक दोश दिता. म्हणजे म्हाज्या सारको मनीस सरकाराक दोश दिता कारण थंय वेवस्था सारकी ना, तें काम करपी मनीस ना. तर आतां महत्वाची गोश्ट आसा ती पयलीं 3 वर्सां भुरग्यांक पुस्तक घेवपाचें न्ही, भुरग्या कडेन पुस्तक आसचें न्ही. म्हणजे इवन लँग्वेज लर्निंगची पळय स्किल्स आसा ती लिसनींग. लेट हिम ऑर हर लेट द चायल्ड लिसन फर्स्ट, ताका आयकूं न्ही. देन स्पिकींग, लेट द चायल्ड स्पीक. लिसनींग, स्पिकींग, रिडींग. थर्ड स्कील इज रिडींग. लेट देम रीड. Let them read alphabets, let them read words, let them read sentences. And fourth skill is writing. Last skill is writing. So writing would be आतांची फस्टाक जे आसा त्या वेळाचेर रायटिंग किंवा एट द मोस्ट 3rd year म्हणजे ताका आमी अप्पर KG म्हणटा थंय. बट बिफोर दॅट देर आर सर्टेन स्ट्रोक्स टू बी गिवन बिकॉज मसल डेवलपमेंट, फिंगर मसल डेवलपमेंट, फिंगर मुवमेंट डेवलपमेंट हाका एक्सरसायजीस आसा लिगली. आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्कांत हें सगळें दिल्लें आसा. टेक्स्ट बुकाची गरज नासतना भुरगीं लिसनींग, स्पिकींग, रिडींग जावंक शकता, पूण त्या खातीर टीचर गायड जाय. टिचराक गायडाची गरज आसा. टिचरान कशें वचप, प्रत्येक क्लासाक कशें वचप, प्रत्येक स्टेजीचेर कशें ताणें काम करप. म्हणजे इट इज थ्रू प्ले वे मेथड. जातूंत फॉर्मल टिचींग आसना बट चायल्ड वील लर्न एवरीथींग ऑटोमॅटिकली अशी पद्दत ती. पूण त्या दृश्टीर आमी आमगेलो हांव नको कित्या खातीर लेट जाला कारण ह्या 5 वर्सांचो करिक्युलम जो आसा तातूंत कितें गोंयची हिस्ट्री जियोग्राफी येवपाची गरज ना. 3rd पासून येवपाक जाय, रायट, 3रे पासून येवपाक जाय. हांगा इज बेजीक, इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल लिटरसी एंड न्युमेरसी. ताका कॅल्क्युलेशन, सादें कॅल्क्युलेशन कळपाक जाय, ताका उलोवपाक कळपाक जाय, बरोवपाक कळना जाल्यार आता बट ही शूड बी एबल टू रीड. That is what is expected at this stage. The entire 5 years is going to be play. Yeah. सामकें ना. आतां सरान म्हणला ते नाटकांनी म्हणला ते भाशेन तो nursery 1, nursery 2, KG. It could be basic listen, conversation. Children are able to understand. Show them the various things so they can understand, they can differentiate. But introduction of reading, writing has to be done in the 1st and 2nd. In the 3rd standard, if you are going to wait for reading and writing, then will be slow. First, second, it should be writing first, second. So that in 3rd standard, because there will be subject like environmental studies in 3rd standard. प्रश्न तो आहा सर, म्हजो प्रश्न ऑस्कर सर तोच आसा बिकॉज तुमी टिचरां बरोबर काम करतात, रेग्युलरली काम करतात. जेन्ना आमी ही गजाल उलयतात द होल focus shifts on teacher and the training of teachers. कारण suddenly we are making a paradigm shift ज्या तरेन आमी एज्युकेशन इम्पार्ट करतात. डू यू थिंक एज्युकेशन institutions, teachers are ready for this shift? At present, no. So you ask any teacher whether they have any idea of new education policy, everyone will say, we only read, we only heard, we don't know. Because it has not come open what actually it is. Now say for example, I was very happy that all the headmasters, heads of institutions, teachers, they have to go 50 hours training. It's important. I remember I एक international conference attend केल्लें in Delhi. Professor Yashpal आमकां सगळ्यांक थंय म्हणलो after your appointment you stop learning. I was surprised. But when he said, Baba, तुवें BSc केल्या, BA केल्या, तूं particular subject शिंकला, after you passing, आतां 20 वर्सां जालीं, 30 वर्सां जालीं, कितली बदल जाल्या? Correct. Are you aware of the changes which have taken place to what you studied?
really, then I realized that we as teachers have constantly be, at par to Yeah. latest trend knowledge of education. येस Yeah. So, ते हेजेर म्हाका दिसता I was happy new education policy येतरी जाल्यार आमी certain things could be introduced. If we are not going to introduce this, I would say there is no difference between old and new. New, yeah. Today we have to teach our children dignity of labor. हें आज सामकें गरजेचें. कित्याक आज आमची भुरगीं आनी आमची चूक आवय बापायची चूक आमी भुरग्यांक सगळें रेडीमेड दितात. घरांत सर्वंट आहा सगळे so we are not able to do anything if we teach. And I was very happy new education policy in the 6th 7th 8th Yeah. in this 3 years they were supposed the child 1 year fun learning. Fun learning म्हणजे कितें they go to various workshops. They learn, understand carpentry, understand various, plumbing and all. आज तूं चोयलो जाल्यार how many Goans who studied in our school are able to do plumbing or even electrical connection? या घरा कडेन हां? हांव खूब फावटी आतां घरा कडेन लायट जर फ्यूज गेलो जाल्यार फ्यूज कसो घालप तो कळना हय. अशी आमच्या पण आमकां जगांतली सगळी सायन्स खबर आहा अशी आमची खूब फावटी परिस्थिती आसता.